बापाचे बापाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी नावे आमेन. आमेन. सतमंतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो आंकवार मारयेताय जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जीवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलायांक बशिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां तारणां पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणां पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यांत तसो सर्वोत्तम आमेन. आमची बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझ्या तुझें राज राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात स्वर्गात जाता जाता तशें तशी संवसारांत संवसारांत जावं. जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सांतांतून ओचोऱ्यांचो आमी लागींचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापा पिता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणां पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझें गोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सातांतोन चोरयांचो मिलाग्रींचो पाकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आमच्या सातांतोनीची लादीन सोम्या काकूत आमची को जेजू क्रिस्ता काकूत आमची को सोम्या काकूत आमची को जेजू क्रिस्ता आयक आमकां जेजू क्रिस्ता दोन आयक आमकां देवा बापा सर्गीच्या काकूत आमची को देवा पुत्रा संवसाराच्या सोरवंडरा काकूत आमची को देवा स्प्री सांता काकूत आमची को पवित्र इंदादीच्या एकल्याच देवा काकूत आमची को सांता मुरये सोयंबाच्या पातका विणे गोड सांबाळलोले माग आमचे पासून सातांतोन लिस्बुआच्या माग आमचे पासून सातांतोन सेरेफिनीच्या उर्दीच्या वनोदा माग आमचे पासून सातांतोन तेस्तामानाच्या आर्का माग आमचे पासून सातांतोन सोर्गींच्या जाणवायेच्या भक्तिस्थाना माग आमचे पासून सातांतोन पिराजिताच्या विस्मिता माग आमचे पासून सातांतोन कालत्यापणाच्या आसल्या माग आमचे पासून सातांतोन निती पाटी वेतेल्या माग आमचे पासून सातांतोन अंगुस्कारांचेर जोईत वत्तल्या माग आमचे पासून सातांतोन खुर्साक लबदलोल्या इश्टा माग आमचे पासून सातांतोन वांजेलाच्या जळट्या आपोसला माग आमचे पासून सातांतोन
सातांतोन ओनबावट्याच्या तरतऱ्या माग आमचे पासून सातांतोन देवचराच्या कापेऱ्या माग आमचे पासून सातांतोन सोरपुनायेच्या प्रतिमाना माग आमचे पासून सातांतोन कोशेन मार्तिरा माग आमचे पासून सातांतोन पातक्यांच्या उजवाडा माग आमचे पासून सातांतोन विस्मिताच्या बुजवंडारा माग आमचे पासून सातांतोन नेणटेपणाच्या राखणारा माग आमचे पासून सातांतोन जो उलोवणी दिताय मोन्याक माग आमचे पासून सातांतोन जो दुसरी दिताय कान बेऱ्याक माग आमचे पासून सातांतोन जो भायर घालताय देवचराक माग आमचे पासून सातांतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासून सातांतोन जो मेलेल्यांक जिवंत कोत्ताय माग आमचे पासून सातांतोन जो आणल्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासून सातांतोन जो तोट्यांक चलयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून सातांतोन जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासून सातांतोन जो देवचाराचें खोटेपण बसमिताय माग आमचे पासून सातांतोन गुन्यांवाक खास लायतेल्या माग आमचे पासून सातांतोन नीज देखी नेंटुआयेच्या माग आमचे पासून सातांतोन सोर्गीच्या निर्मळायेच्या फुला माग आमचे पासून सातांतोन मोगाच्या आकट्या माग आमचे पासून सातांतोन पलकेपणाची बेपरवा कोत्तेल्या माग आमचे पासून दुस्मानाच्या फासांतली निवार आमकां सांतातून विजा आनी वादळांतली निवार आमकां सांतातून सगल्या पातकांतली निवार आमकां सांतातून सगल्या आमच्या जिविताच्या काळात निवार आमकां सांतातून तुझे मोजोती वरवीं नाद आमकां दी सांतातून देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां धुताय गोस आमकां सुम्या. देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां धुताय आमकां सुम्या. देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां धुताय काकुताची सातांतोन जमेलेल्यांक जिवंत कोत्ताय विनोद कोर्स सगल्या मन्नाचे तोंडीर पावलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेल्ल्या पासून आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बसयता तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां ताण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बयंती मरी देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन सातांतोन पुरो जाय नासलेल्या वांजेलाच्या आपोसला निवार आमकां देवाच्या दुस्मानाच्या खोटेपणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोचे पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बसयता तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां ताण्या पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बयंती मरी देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन सातांतोन पोदवेदारा इश्टा जेजूच्या काळजाच्या निवार आमकां दगदग्यांतली जे आमच्या पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बसयता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण्या पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बयंती मरी देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन सातांतोन जो भायर घालताय देवचराक दी आमकां आदार जोयत व्हरूंक तांच्या फास्काचेर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बसयता तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां ताण्या पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत येसू बायंती मये देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांय आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सता आमेन सातांतोन सोर्गींचे निर्मळाच्या फुला नितळ आमकां कोर आत्म्याची कथांतली आणि निवार आमची कूड सगळ्या पेरीगांतली आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटोय राजा आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश्ट आनी आमकां तांण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत येसू बायंती मये देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांय आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सता आमेन सातांतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय आमचे बोलिकेंतली आमकां बरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटोय राजा आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश्ट आनी आमकां तांण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत येसू बायंती देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांय आमच्या मनाच्या आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सता आमेन सातांतोन जो चलोयताय वाटसुऱ्यांक बंदाराक पावय दर्याच्या उदकावेल्यान चलतेल्यांक वो इबाड जावचे पेरिगांत आसलेल्यांक आनी थोंडाय उचांबळायेन चाळवलोली लारां जी उचांबळायतात आमचो आत्मो आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटोय राजा आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश्ट आनी आमकां तांण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत येसू बायंती मये देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांय आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सता आमेन सातांतोन जो भुरग्यांक आणि जाणट्यांक दिताय आपापल्या सांद्याची बोगणी सांबाळून दवर आमच्या कुडीच्या विशयांच्या आणि आत्म्याच्या गुणांची संपूर्ण बोगणी आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटोय राजा आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश्ट आनी आमकां तांण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत येसू बायंती मये देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांय आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सता आमेन सातांतोन जो मेळयताय सांडलेल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेळूंक कितेंच आमी ओगडायलां तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतलें आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटोय राजा आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश्ट आनी आमकां तांण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान निवार मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत येसू बायंती मये देवाची माई अंबाव्या ती नदीको आतांय आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सता आमेन सातांतोन मुरयेच्या आदाराखाल असलेल्या पेल्यान काड आमच्या आत्म्याचे आणि कुडीचे पेरीक आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटोय राजा आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश्ट आनी आमकां तांण्या पडूं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू बयंती मरे देवाची माई अंबाबिया तीन नदी कोल आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो आसता आमेन सातांतोन जो पावताय सगल्या दुबळ्यांक पाव आमकां आमच्या गोरसांनी पोड आणि माणसुगेचो येपार दी तांची गरज तांकां आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां मुगोश आनी आमकां ताणा पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू बयंती मरे देवाची माई अंबाबिया तीन नदी कोल आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो आसता आमेन सांतांतोन लिस्बुआ शारांत जल्मलोल्या आमी जे उपकार आठोवन पोरगोट्टाव अजापांची पदवी आणि आर्गांत तुका दिताव तुझ्या उपकारा पासून मागता तुझे ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां मुगोश आनी आमकां ताणा पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू बयंती मरे देवाची माई अंबाबिया तीन नदी कोल आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो आसता आमेन मागणे नमान तुका सातांतोन तू वर्तताय वर्तताय फूल निर्मळायेचे आणि ओनोद क्रिस्तावपणाचो हांव तुका मानता जांतिकायेच्या आणि देवमोगाच्या गोडव्या आणि खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवून भोव खालतेपण काकलूर आणि मिलाग्री कोच्चे देणे वडा बरवाशान आणि खालतेपणान हांव तुझे लागीं मागता विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुझे लागीं मागता तुझे गोरचे पासत माग मागता त्या मोगापासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलो इतले पावटी तो तुझ्या हातार खेळता आसतना एकोणती सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय इतली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं Hi, welcome back to the Basilica of St. Anthony in Padua, Italy. Our theme today is Anthony, intercessor before God. We are in a very special place now. We are in the Chapel of the Relics. St. Anthony died in 1231, and immediately the Paduans, who really loved St. Anthony, started to build the shrine dedicated to him. And 32 years afterwards, in 1263, part of the shrine was already completed, so they decided to move the body from the first location in the little church dedicated to the Virgin Mary to the shrine, to the center of the shrine. So they called Saint Bonaventure to Padua. Saint Bonaventure was the Minister General of the Order. He came to Padua in 1263 and they opened the tomb. And of course they found out that after 32 years, St. Anthony's body had wasted away.
all except the vocal apparatus. The tongue was still red and soft, and the jaw, this part, was red too. So Saint Bonaventure cried at the miracle, and he said, "This is a miracle," and exclaimed, "Oh, blessed tongue, which has always blessed God and caused others to bless him, now it appears evident how great were your merits before God." In the central window here, we see the major relics of St. Anthony. In the upper part, we see the jaw of St. Anthony, and below we see the tongue of St. Anthony. Anthony's sermons always began and ended with a prayer. He spent long hours, both day and night, interceding for individuals, the church, and the world. And in one of his sermons, he writes, "Note that prayer is of three kinds, mental and vocal, but also manual. In fact, he ceases not to pray who ceases not to do good." And now follow me, because I want to show you something very, very interesting. So as I said before, when St. Bonaventure opened the tomb of St. Anthony, they found the tongue and the chin in very good conditions. But what people don't know is that we opened the tomb of St. Anthony a second time in 1981. I was a young friar at the time. I was in the seminary, and suddenly they called us to come to the basilica. So we came, and immediately saw a lot of people, mainly friars, the mayor of the city, the bishop of Padua, and our general. And our general said, "Now we are going to open St. Anthony's tomb." And when we opened St. Anthony's tomb, we found immediately a long coffin, this one. And this is the coffin where St. Anthony was buried the first time when he died. But inside the first coffin, we see another casket, which is divided in two compartments. In that casket there, divided in two compartments, St. Bonaventure put the remains of St. Anthony after the first opening. In the first part, there was the skull and the habit, the Franciscan habit of St. Anthony, while in the second part, there was a red cape with all the other mortal remains. And what it is interesting, because we gave all these remains to the professors, the pathologists of the University of Padua, and they studied them, and they found out interesting things. For example, they found out that Anthony died of dropsy. He had difficulties in getting rid of liquids. They also found, during this opening, the vocal cords and the hyoid bone, Adam's apple. And they also found out that Anthony's kneecaps were quite enlarged, because he was accustomed to stay on his knees for hours and hours in prayer. And I'm sure he still continues to intercede for us from heaven. And so now we pray. Dear St. Anthony, we lift to you our personal needs and those of the entire world. Difficult as they may seem to us, we know that your prayers are powerful, and that through them God does all and heals all. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for participating, and I'll see you tomorrow for our last meditation. Peace and all good.
Hymn number A14, page number 7. A14, page number 7. Emoção graça coran, e Jesus te adamano, bavartiano vuresorat, misbedo molito koru, yadik sevo Dur sorta, Eucardiu yagayon koru, Sabitik ashir zaya, Langor pat kachiduk durut. Soglang तुमकां देव बरो दिसल्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या ह्या 12व्या त्रेजेनान भाग्योंत आंतोनीच्या आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आल्विया नोरा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सेर्तोरियो डिकोस्टा आनीक मेरेसियाना नोरोन्या तांचेय पासत आमी देवा लागीं मागुया स्टीवन डेमेलो आपल्या वेपार धंद्या पासत देवा लागीं मागता आनी आर्गां दिता तशेंच उगडास करुया मार्ता कातरिना कार्दोजो तिकाय देवान चूक फावो करूं आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तिच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागयोन बार्नाबास ह्या धर्मदूताची परब मनयता कितें भाशेन पवित्र सभेक वो पयले पवित्र सभेक सगळी घोटाय दिवंक उर्बा दिवंक तो एक हातयार जालो आमकांय जण एकल्याक ही कृपा दिल्ली आसा आमचे पवित्र सभेक आनी आमच्या समाजान जंय आमी जियेता तांकां घोटाय दिवंक तांकां उर्बा दिवंक आमी सगळे उर्बेवन जावंक जायते पावटी चुकल्या आनी आमी निराशीपणान बेसार मायेन जियेल्या आनी दुसऱ्यांचेय जिवीत जायते पावटी आमचे दुखी वरवीं जोड केलां असले सगळे आमचे चुकीचे देवा लागीं भोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गिरांव चारून सांगता मनांत चिंतून तणांत चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो हाचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर प्रार्थुया सर्वेस्परा बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बागयोन बार्नाबासाक तुवें ऑन बावार्थ्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे उर्बेन भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप अंत्योकेंत जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोम्याशी परतली ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो थंय पावतच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो
खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां कुर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तारसुराक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी हुस्को लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकेंत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलेलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट, माणायेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदता त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी ताचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतरें. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. परतून म्हणुयात. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलेचे कुळेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नोऱ्यो हातांत धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणीक कर. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक भुती वो 2 आंगावळीं वो वाणू वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो.
खंयच्या एका नोंगरान वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात. थंयचे भायर सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरान भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, उर्बा दिवपी बार्नाबास आयज ताची परब पवित्र सभा मनयता, हांव ताचो आयज उगडास करता. पयली पवित्र सभा अंत्योकेन जेन्ना तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें तेन्ना बार्नाबास अंत्योकेन वचून थंयसर समजून घेता कितें तरी हांगासर देवाचो वावर जाता, पवित्र आत्मो वावर करता, होली स्पिरीट इज एट वर्क. आनी तें समजून घेवंक, तें डिसर्नमेंट करपाक हो आत्मो बार्नाबासा थंय आसलो. आनी देखूनच ताकाय आमी आपोस्ल म्हणटा. भाग्योन पावलू बराबर बार्नाबास एक आपोस्ल. जेजू बराबर तो भोवंक ना, जेजूच्या 12 आपोस्लां मदीं ना. तरी आसतना जेजूची शिकवण सगल्यांक दिवंक आनी भोव करून जी पवित्र सभा सुरू जाताली तांकां उर्बेन भरूंक, तांकां ही नवी घोटाय दिवंक बार्नाबास एक आपोस्ल कसो वावरलो. बार्नाबासा विशीं आमकां हेच्या पयल्या वाचपान मेळटा. तो एक बरो मनीस आसलो, पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो आनी भावार्थान बोल्लोलो. म्हणटच पवित्र आत्म्यान बरोवन एक बरो मनीस कसो आपणाचें तावन जें देवाचें उतर तो परगट करता. उतरांनी न्हय पूण आपल्या करण्यांनी आनी आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान, तातूंतल्यान हे पवित्र सभेक एक नवी घोटाय मेळटा. अंत्योकीचे पवित्र सभेक ही उर्बा ताणें हाडली आनी हेच उर्बेन अंत्योकीची पवित्र सभा सगळीच पवित्र आत्म्यान भरलेली आनी तेन्ना तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. क्रिश्चियन्स, क्रिस्तांव, हांव क्रिस्त. जरी तर आमी जण एकलो क्रिस्तांव हांव क्रिस्त म्हणटा जाल्यार फकत उतरांचें जरी तर जालें जाल्यार तातूंत उर्बा ना. पूण जरी तर आमचीं उतरां आमचे करनेन बदलतात जाल्यार तातूंत उर्बा आसा. बार्नाबास ताचे लागीं खंय जायती प्रॉपर्टी आसली आनी आपली प्रॉपर्टी जी आसा, आपली भाटां बेसां आसा ती वापरून ताणें जायत्या जाणांक आदार केलो. पवित्र सभेचे जे वांगडी आसले तांकां आदार केलो आनी ताचे वरवीं पवित्र सभा उर्बेन बोल्ली दुसरेय वांगडी हेच भाशेन आदार करूंक लागले, मुखार सरूंक लागले आनी मुखार सरून तांणी हो आदार एकामेकाक दिलो. पवित्र सभा फुलोवन आयली. आयज भाव भयणीनो, आमचे पवित्र सभेक ही गरज आसा. भोव करून जेन्ना पॅन्डेमीक जाल्लें आसा, जायत्यांक दूख भोगलेली आसा, जायते जाण निराशी जाल्यात, जायत्यांची कामां गेल्यात, जॉब्स गेल्यात आनी ह्या सगळ्या असल्या वातावरणांत आयज आमकां उर्बा आनीक जाय. आमी मरतले हांव अशें न्हू, पूण आमी जियेतले हांव, आमी ह्या वायटाचेर जैत व्हरतले हांव. ही उर्बा एकामेकाक दिवंक आयज आमची गरज. जेन्ना एका गांवांत आतां हो व्हायरस पसरपाक लागला, भोव करून आमकां आख्ख्या गोंयांत जेन्ना आतां पसरता, एक नदर आमच्या मांगोर हिल हाचेर घालून, वो वास्कोकारांचेर घालून एक वायट तरेचें मन उत्पन्न जाल्लेशें दिसता की वास्कोचो कोण आयलो जाल्यार कोरोना व्हायरस, मांगोर हिलांतान कोण आयलो जाल्यार कोरोना व्हायरस. एक भिरांत, जशें फाटल्या दिसांनी उगडास केल्लो, हमें बिमारी से लढना है, बीमार से नहीं, हें घडये आमच्या मनांत वचना. ही उर्बा आमच्यान एकामेकाक जरी तर दिवंक जायना जाल्यार आमचें क्रिस्तांवपण कित्याकूच उपकारोना. जो कोण इन्फेक्ट जाल्लो आसा ताका वचून वेंग मार, ताचे बराबर भोंव, ताचे लागीं उलय अशें न्हय, पूण जें मन आमी दुसऱ्या सवें जांकां भोव करून गरज आसा आतां आमी समजूंक, तांकां आमी आदार दिवंक, तांकां उर्बा दिवंक, तांकां सांगूंक भियेनाका
देव आसा आनी जरी तर हे थोडे उपाय घेत जाल्यार आमी बरीं जाता. रिकवरी रेट चडलेली आसा आनी रिकवरी रेट वाडत आसा, ही एक बरी गजाल. जाल्यार ज्या कोणाक जरी तर कांय कारणाक लागून हो व्हायरस लागलो जाल्यार तांकां कुशीन उडोवपाक न्हू, तांकां आनिकूय किकोंत करून तांकां व्हायरस मारचे सुवातेर आमची उतरां आनी आमची वागणूक तांचे सवें तांकां मारून उडयत जाल्यार ताचे गुन्यांवकार आमी जातले. आनी हेंच क्रिस्तांवपण, एकामेकाक आमी सांबाळूंक, एकामेकाक उर्बा दिवंक, जे भाशेन बार्नाबासान केलें. तर जशें शुभ वर्तमानान जेजून आपल्या शिसांक धाडलें, आयज नव्यान आमकां पाठयता एका नव्या सिट्युएशनान, एक नवी परिस्थिती जंय सगळेंच दूख पडलेलें आसा. जाल्यार आमकां सगल्यांक आमचे पासत मागूंक भाग्योंत हातून आसा आनी आमचे पासत तो मागता. तर आमचे पासत तो मागता देखून आमी ताचेशी येता, त्रेजेन करता. वो आमी आख्खें वरसभर पासून ताची भक्ती कोत्ता. मंगळारा दिसाक सांडलेल्यो वस्तू आसत जाल्यार ताचे लागीं मागता. जाल्यार आयज ही कृपा आमकां मागुया. आमची सांडलेली उर्बा जी आसा ती आमकां एकामेकाक मेळूंक, आमी एकामेका पासत मागूंक, एकामेकाक आदार करूंक आनी हे भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत देवाक मानता तसलें जिवन आमी एकामेकाक शांतीचे दूत जावंक आमकां कृपा मागुया. भेटोने वेळार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14 पेज नंबर 34. देणी आमची भेटोंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं पिता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. बोवा हुंदो आकारान हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुद्दू सोर्बेक दोयता, बांदून घे म्हूण विरोध करता. आमचो हुंदो बरो उरतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां मोरतून तो मेळटलो, जेजू आमचें काण जातलो, दाकाचो रोस बदलतलो, जेजूच रोगो तो जातलो, जेजू आमकां पिवोन दितलो, आमचो आत्मो तारूस जातलो. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सेवेच्या दावात सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थाचो उजवाड दिवंक बागयोन बार्नाबासाच्या काळजान तुवें पेटयलोलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटोवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ पावूंक उर्बेवरीत धर्म परगटणार आमचे मदले उपजय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय.
उंचरी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. उर्बा हाडपी क्रिस्तांव मनशां आमी आख्ख्या समाजाक आमी उर्बा हाडूंक, दूख आनी निराशीपण आसा तें पयस करूंक जेजू सगल्यांक आमी आमच्या उतरांतल्यान करण्यांतल्यान दिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी सगलीं बराबर तेच उर्बेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. शांती. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रोगात आमी शिवंक येता. ती आमचेर झट्टी आनी कास हाडिना आसा पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अखत दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक नेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगोयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पुण्या वेळार गीत घेवया D14 पेज नंबर 54. D14 पेज नंबर 54. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकोर नेणा, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तें सगळें हांवें तुमकां कळीत केलां. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन बार्नाबास तुज्या धर्मदताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासनीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्याय. जें आमी आतां खुणांनी समरमता तें देवीक जिवीत आमचें पयण सोमतोच सर्गी मोहिमेन भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमचे मागणे आमी देवाक उबारता आसतना किरीत भाशेन मतीन दवरुया. वायरस लागलो जाल्यार पासून खरेंच भिवपाची गरज ना,
पूण व्हायरस लागलो जाल्यार ताचेर आमी जैत व्हरूंक जाता आनीक ज्यो वस्तू भोव करून आमची इम्युनिटी वाडोवपाक जें कितें आमी डायट करपाक जाय ते ह्या दिसांनी बरे भाशेन करून आमची इम्युनिटी वाडोवया आनी ह्या व्हायरसाचेर तो आमचेर आयल्यार पासून आमी ताचेर झुजुया आनी अशें जैत मेळोवया हेंच करूंक आमकां सगल्यांक करपा मागता आसतना भोव करून ज्या कोणाक लागलेलो आसा व्हायरस वो ज्या गांवांत ज्या वाठारांनी हो व्हायरस लागला त्या मनशांक आमी डिस्क्रिमिनेट करपाचें सोडुया व तशें करचें न्हू पूण जाता ते भाशेन तांचे पासत मागून आमी सगळीं एक आनी हें जैत आमी बाराबोर मेळोवपाक जाय थोड्यांक कुशीन काडून न्हय हे मतीन दवरून आमी सगळीं बाराबोर देवाक उलो मारुया सर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळा येन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया U25 पेज नंबर 243. एक बार फिर डेवलपमेंट के नाम पर होने को है एनवायरनमेंट की कुर्बानी. इन केस यू मिस्ड आउट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड 15% ऑफ द एरिया प्रपोज्ड एज इको सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट्स. किस लिए? गेस करो. यस, फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी.
पैसा। इस इको सेंसिटिव एरिया से 15% एरिया हटाने का सजेशन आया महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से, जिसने सेंटर के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया कि कुछ 17 गांव माइनिंग और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एरिया में पड़ते हैं, तो इनको यहाँ माइनिंग और इंडस्ट्रीज लगाने की छूट दे दी जाए। ये जो गांव इको सेंसिटिव एरिया से हटाने की बात हो रही है ना, ये दोदामर्ग सावंतवाड़ी फॉरेस्ट का हिस्सा है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एलिफेंट एंड टाइगर कॉरिडोर अलोंग द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर। इसमें एलिफेंट्स और टाइगर्स के अलावा लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, माइग्रेटरी बर्ड्स और महाराष्ट्र का अपना स्टेट एनिमल द इंडियन जायंट स्क्विरल, ये सब पाए जाते हैं। और अब ये गांव माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको मतलब पता है इको सेंसिटिव एरिया का? इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा घोषित वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिन्हें उनके फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स की वजह से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इकोसिस्टम्स दैट हैव डिस्टर्ब्ड कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द लॉन्ग टर्म। डिक्लेयरिंग एन ईएसए इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स सच एज माइनिंग, क्वारिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड कंस्ट्रक्शन इन द एरिया। और ये रिस्ट्रिक्शन ऐसे ही नहीं लग जाते। बड़े बड़े एक्सपर्ट स्टडी करते हैं कि इन सब एक्टिविटीज का इन सेंसिटिव इकोसिस्टम्स पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। बट we don't care. You know about the Gadgil report, right? मार्च 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया गडगिल कमीशन, एन एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाय इकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधव गडगिल टू फाइंड अ स्ट्रेटजी फॉर कंजर्विंग वेस्टर्न घाट्स। 2011 में प्रेजेंट की अपनी रिपोर्ट में इस पैनल ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया दैट 64% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एरिया, अराउंड 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, शुड बी डिक्लेयर्ड अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. This area included 10 out of the 11 pockets which witnessed major landslides and where 91 quarries operated. The Gadgil committee report asked to ban these from mining and quarrying. What do you think happened? Gadgil report को क्रिटिसाइज किया गया that it is biased against development, कि भैया ज्यादा ही environment friendly रिपोर्ट बना दी तुमने। फिर उसकी जगह गवर्नमेंट ने 2013 में दूसरी कमेटी बैठाई, कस्तूरी रंगन कमेटी, जिसने ऑफ कोर्स गडगिल कमेटी से कम एरिया को रिकमेंड किया टू बी मेड अ जोन ऑफ प्रोटेक्शन. दिस कमेटी सजेस्टेड दैट 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स, दैट इज अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, should be declared as ESA. गडगिल कमेटी ने जितना एरिया रिकमेंड किया था उससे करीब 17,000 स्क्वायर किलोमीटर कम, और अब महाराष्ट्र के अंदर जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें से 15% एरिया और हटाने की बात हो रही है. बट व्हाट इज दिस वेस्टर्न घाट्स एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट? द वेस्टर्न घाट्स इज दिस ब्यूटीफुल मैजेस्टिक माउंटेन रेंज दैट रन्स फॉर 1600 किलोमीटर्स इन पैरेलल विद इंडियाज वेस्ट कोस्ट. ये 6 स्टेट्स के 44 डिस्ट्रिक्ट और 142 तालुकाओं में फैला हुआ है. ये 6 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और केरला. इट हैज 13 नेशनल पार्क्स and several wildlife sanctuaries that are home to about 4,000 species of flowering plants, 645 species of evergreen trees, about 120 species of mammals, 500 species of bird, and many reptiles, butterflies, and fishes. India के total land area का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन देश के 30% plants, fish, reptiles, birds और mammal species यहाँ पे पाए जाते हैं. Did you know due to its unique species and habitat, UNESCO has recognized it as one of the 8 most important biodiversity hotspots in the world. But not just flora and fauna. The Western Ghats also acts as a huge water tank जो कि नदियों के जरिए इन 6 स्टेट्स में पानी पहुंचाता है. About 24.5 crore people living in the peninsular Indian states get most of their water supply from rivers originating from these Western Ghats. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Western Ghats provide food security to peninsular India by providing rainfall, just like the Himalayas do for North India. According to a recent study, peninsular India की 1/4 rainfall Western Ghats vegetation की वजह से आती है. ये काफी इंपॉर्टेंट है इन एरियाज के लिए that constantly struggle for water for agriculture as well as domestic and industrial use. The study also shows that deforestation of Western Ghats would mean reduction in rainfall, which would lead to warming of peninsular India, which according to scientists is already happening. पिछले 17 सालों में 20,000 हेक्टेयर के जंगल काटे जा चुके हैं for mining, quarrying and other land use, and that is already having an obvious impact with severe drought and dry rivers in summer and unprecedented rains in monsoon seasons. A study by researchers at the Indian Institute of Science found that there was a direct relationship between deforestation in the Western Ghats and the massive floods that came in Kerala. Dr. Madhav Gadgil himself said about the worst floods that Kerala witnessed in decades that the scale of disaster would have been smaller had the state government and local authorities followed environmental laws. Improper carbon absorption is one of the major reasons for these floods. इतने सारे पेड़ कटना मतलब इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशंस, द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जिन 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है उनका 11% कार्बन एमिशन एब्सॉर्ब करता है, व्हिच अकाउंट्स टू अराउंड 123 करोड़ टन्स ऑफ कार्बन. इन स्टेट्स में करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशंस हर साल बढ़ रही हैं और हम इस कार्बन को एब्सॉर्ब करने वाले जंगल कम करते जा रहे हैं. स्मार्ट नो? बाय द वे, इंडिया ने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में 2030 तक अपनी कार्बन एमिशंस 33 से 35% कम करने की कमिटमेंट करी थी, उसके लिए भी ये वेस्टर्न घाट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं. बट आई डाउट एनीवन इज सीरियस अबाउट दैट. चलिए, अब तक हम सबको ये तो पता चल ही गया है आई गेस कि इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के साथ छेड़छाड़ इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, व्हिच इन टर्न इज गोइंग टू हॉन्ट ऑल ऑफ अस इन द लॉन्ग टर्म.
बट यू नो ये जो कोरोना वायरस इस समय में पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लिया है. A study from Stanford University published in April said that the destruction of forests around the world into fragmented patches and destroying these habitats has created the perfect conditions for coronavirus to emerge. And because of this may be just the beginning of mass pandemics. The study says that we are using up a lot of land for our cities, our mines, our farms, and while doing that we are destroying wildlife habitat, making them smaller and smaller. That is increasing the likelihood that viruses and other pathogens will jump from wild animals to humans. इस सब के बावजूद jungles are being cut everywhere around the country. अभी मार्च में कर्नाटका स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड 165 किलोमीटर रेलवे लाइन थ्रू वेस्टर्न घाट्स, जिसको बनाने के लिए करीब 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं. Not just the western घाट्स. अभी 7 अप्रैल को मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ग्रांटेड परमिशन फॉर कोल माइनिंग इनसाइड देहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट इन असम, पार्ट ऑफ विच इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी while the other part is an elephant reserve. अरुणाचल की दिबांग वैली में भी करीब 2.5 लाख पेड़ काटने की बात हो रही है फॉर अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इज येट टू बी अप्रूव्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. हम पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर वार्निंग अस अबाउट द डायर कॉन्सिक्वेंसेस दीज एक्शंस माइट लीड टू. गडगिल कमेटी को ही देख लो. It consisted of some eminent ecologists, but we just didn't listen to them in the name of development. I know it is a never-ending debate between environment and economy, but अब तो repercussions literally आंखों के सामने हैं. सब कुछ होता नजर आ ही रहा है. Honestly, I am fed up with these people sitting on top, not understanding even now कि environment की मार के खुद की ही मरेगी. And for what? Just to fill the pockets of a small number of people while so many others will suffer? A lot of people are protesting from homes during this lockdown as well, signing petitions asking governments to go back on their decisions. What are your views on this? Should we just let it happen? If not, then what can be done? Tell me in the comments below and make people around you aware about the importance of these ecologically sensitive areas by sharing this video with as many people as possible.